पत्रकार बंधूच्या या पत्रकार परिषदेत पहिले स्वागत करता. म्हजे बरोबर आसा आमचे जॉईंट डायरेक्टर पंकज मराठे सर, म्हणजे इन्फॉर्मेशन ऑफिसर किरण मुनानकर, म्हजो कलीग बाब सिद्धेश सामंत, आमच्या पत्रकार या आमच्या कार्यकारिणी समितीचे पत्रकारांच्या वतीन आमचे बाब नरेन तारी आणि तुमचे सगळ्यांनी परत एकदा स्वागत करता. आणि हांव आमच्या जॉईंट डायरेक्टराक विनंती करता की पत्रकारांक ब्रीफ करचे. सगळ्यांक नमस्कार. सगळे जमिल्ले आसा तर छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी जयंती आसा ती आमी 19 फेब्रुवारी रोजी हांगा फोंडा फर्मागुडी हांगा मनयतात. आणि फोंडा फर्मागुडी हे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी आमी जयंती मनयता ही राज्यस्तरीय एक असो कार्यक्रम आसा आणि सगळ्यांक परिचित आसा. आणि दर वर्सा प्रमाणे अंदूय ह्या अशे भरगच्च कार्यक्रमाचे आयोजन हांगा माहिती आणि प्रसिद्धी खात्या मार्फत केल्ले आसा. फक्त अंदू तेतून मातसो चेंजीस म्हणजे जे आता छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जो आता किल्लो आसा तो अंडर रिपेर आसा, रिनोवेशन आसा. ताका लागून थंयचो स्टॅच्यू आशिल्लो जे उद्घाटन समारंभ जो जातलो आणि सोहळो जातलो तातूंत जे VIPs जे आसा आणि माननीय मुख्यमंत्री जे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या शुभ हस्ते जो मेन कार्यक्रम जातलो त्या प्रोग्रामाक जे जो आमी गार्लँडिंग करतले, आमी पुष्पहार अर्पण करतले, ताका जे लिमिटेड जे VIPs जे आसा तांकांच तितलो प्रवेश आसतलो. आणि सांगपाचो मुख्य हेतू असो आसा आणि जे जनरल जे पब्लीक आसा, जे बाकीचे लोक तातूंत वांटेकारी जातले तांच्या खातीर एक वेगळी जी मूर्ती आसा किंवा ती एंट्रन्साक आमी दवरतले. कारण हे कन्स्ट्रक्शन चालू असल्या कारणान थंय खूब सामानाचे हे आसा की सगळ्यांक एलाव करप आणि हे थंय सुरक्षीत आसचें ना ह्या हेतू कारणास्तव जे VIPs आसतले ते ह्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करतले. हो जो कार्यक्रम आसा हो पूर्ण एक दिसाचो कार्यक्रम हांगा मनयतले आणि हातूंत वेगळे वेगळे शालेय म्हणा किंवा माध्यमीक, उच्च माध्यमीक आणि विद्यालयीन विद्यार्थी खातीर हे अरावंड 600 ते 700 भुरगे हांगा वांटेकरी जातले. त्याच्या बद्दल वेगळे वेगळो सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा. आणि हो कार्यक्रम जो नाटक जे आसा मुख्य नाटक ते नाटकान हाची समाप्ती जातली. तशेंच आमी जर पळयले जाल्यार वेगळ्या वेगळ्या तालुका लेवलाचेरूय हो शिवजयंती छत्रपती शिवाजी महाराजांची जी जयंती आसा हो कार्यक्रम आसा हो मनयतले. तो जो आसा तो 18 तारखेच्यान सुरू जातलो. तो म्हणजे वळवय रवींद्र भवन वास्कोच्यान जो तालुक्याचेर जो प्रोग्राम आसा असो 24 तारीख पर्यंत वेगळ्या वेगळ्या तालुक्यांनी हो प्रोग्राम हांगा मनयतलो वतलो. आणि तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की हाची सगळ्यांक म्हायती दिवप आणि गरजेचें आसा. आणि शिवाजी महाराजांचे जे एक जाणता राजा किंवा एक आदर्श राजा असे आसा तांचे जे आदर्श विचार आणि हे प्रत्येकाच्या मनात काळजान रुजचे आणि सगळ्यांक हाची म्हायती जावपाची ह्या हेतून तुम्ही सगळ्यांनी एका चड प्रसिद्धी दिवची जेणे करून सगळ्यांक हेचे पयलींच सगळ्यांक एक मेसेज वतली की कसो कार्यक्रम जातलो, खंय कशा प्रमाणे जातले. तशेंच ह्या कार्यक्रमान जे गोंय राज्याचे जे मुखेलमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी म्हटलेले आसा की ते आपल्या प्रत्येक कार्यक्रमाक म्हणटा आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण मित्र आणि स्वयंपूर्ण गोंय. जे स्वयंपूर्ण मित्र जे ह्या प्रोग्रामाक चालना दिवपा खातीर तांचो एक मेन उद्दिश्ट आणि स्वयंपूर्ण मित्र तेंच्यांनी सगळ्या पंचायतींनी म्युनिसिपालिटीनी हे केल्ले आसा. आणि हेच विचार तांच्यांनी म्हटला की सगळ्यांपर्यंत पावचे आणि हो व्हडा दबाज्यान हो कार्यक्रम हांगा मनोवपा खातीर सगळ्यांनी हांगा उपस्थित रावचे आणि ह्या कार्यक्रमाक एक वेगळी उंची म्हणजे एक स्तर मेळोवन दिवपा खातीर सगळ्यांनी हातपाळ लावचो. हाका लागून येता त्या 19 तारखेक जावपाची जी शिवजयंती आसा त्याच्यात सगळ्यांनी वांटेकार जावचे आणि तुम्ही सगळ्यांनी हाचे जे आसा सगळ्याक प्रसिद्धी करची.
आणि जे आदर्श विचार जे आम्ही म्हणतात ते आदर्श व्यक्तिमत्व एक युग पुरुष जाऊन गेले, तांचे जर तुम्ही आत्मचरित्र किंवा बाकीचे जर पळयले तांचे विचार घेऊन फुडें वचपाची आज गरज आसा. त्याच स्कुलान हांव सगळ्यांक परत एकदा सगळ्यांक येवकार दिता ह्या कार्यक्रमाक. येता त्या 19 तारखेक सगळ्यांनी मुजत हजर रावचें आणि ह्या कार्यक्रमाची जो माहिती आणि ही प्रसिद्धी खाती आसा तेंच्यांनी आयोजीत जो सरकाराचो जो एक हे आसा उपक्रम आसा तेका सगळ्यांनी वांटेकार जावचें अशें हांव सगळ्यांक परत एकदा म्हणटा. गालणी कितले जातले? एक सेकंद. दर वर्सा प्रमाण जे गार्लनिंग जाताले तेतून मातसो बदल जाला. दर वर्सा 8:45 जाताले, हे वर्सा 10 कमी जातले. 10 वरांचेर माननीय मुख्यमंत्री वयर अश्वारूढ पुतळ्याक हार अर्पण करतले. त्यानंतर बाकीचे VIP आसतले ते सकयल पोर्ट्रेट आसतले एज युज्युअल आसा ताका फुलां अर्पण करतले. तुमच्या खातीर पयर आमी एक हे सायट विजीट केल्ली. आमचे बरोबर आमचे नरेंद्र तारी बाबूय आशिल्ले. पत्रकारां खातीर तुमच्या खातीर सुचोवणी, तुमच्या खातीर आमची म्हायती खात्याची एक गाडी वयर ड्रॉप करतली. कोणें स्कुटरी घेवन वयर वयचें न्हू, कारण ते सामके हे कितें अनटुवर्ड इन्सिडंट जावचो न्हू म्हणून तेजी खबरदारी घेवपा खातीर फक्त तो कार्यक्रम वयलो सोंपलो मागीर ताका गेट आसतली. पब्लिका खातीर सकयल एंट्रन्साक आमी तसबीर दवरताले. लोकांक जनरल लोकां खातीर ती तसबिरीक फुलां अर्पण करपाची ती दीसभर 7 पर्यंत आसतले. वयर वचपाचो कार्यक्रम कोणाकूच वयर अलावड आसचो ना. मागीर तुमकां परत म्हाजी विनंती आसा, आमची गाडी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाची गाडी पत्रकारां खातीर वयर ड्रॉप करपाक आसतली. कित्याक गडबड करूं नाका. CM सकयल येतलो म्हणल्यार तो पर्यंत मातशें फाटल्यान रावचें पडटलें. इतकोच हें आसा ताचो. एक समजून वयर जे आमी हें केलां न्ही, फक्त CM आनी मिनिस्टरांक फुडें एलाव केला न्ही, ते फक्त ते कन्स्ट्रक्शन चालू आहा. आनी तो जर तुमी जर वचून थंय पळयलें न्ही जाल्यार थंय सगळें म्हणजे रोड कन्स्ट्रक्शन जालां, सगळें डॅमेज जावपाचे चान्सीस आसा. कोण गेलो आनी थंय तो पडलो कितें नाल्यार ते रॉड्स आहा थंय ताका थंय कितें लागलें म्हणून लोकांक कॉमन लोकांक थंय वयर सोडचें ना. फक्त CMची गाडी वयर वयतली आनी मिनिस्टरांची गाडी वयतली. ह्या खातीरच थंय प्रोविजन फक्त मिनिस्टरांक आनी CMक केल्लें आनी कॉमन लोकांनी सकयल हें करपाचें. म्हणजे आमी पर्पज असो कोणाक शिवप्रेमीक कोणाक दुखोवपाचो कितें पर्पज ना, तांकां सकयल प्रोविजन केल्लेलें आहा. सरान सांगल्या त्या नुसार सगळ्या गोंयभर गोंयांत दर वर्सानुसार आमी नाटकां आयोजीत करता. छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सोहळ्या निमित्त म्हणजे सगळ्या गोंयभर गोंय फक्त फर्मागुडी पुरीतच मर्यादीत आसचें न्हू म्हणून हे सगळ्या गोंयभर गोंयांत लोकांक छत्रपती शिवाजी महाराज आतांच्या भुरग्यांक कळचो, आतांच्या पिळगेक कळचो म्हणून 18 ते 24 पर्यंत नाटकांचें आयोजन केल्लें आसा. आनी 24 टोटल 12 प्रयोग जातले सगळे हितून. पयलो प्रयोग जातलो तो 18 तारखेक रवींद्र भवन वास्को. 18 तारखेक तो जातलो हिरा हरपला. जी नाटकां आसा घेतल्या ती फक्त स्पर्धे खातीर जी नाटकां आशिल्लीं तीच नाटकां तितूंची घेतल्याक आमी म्हणजे आमचे कडेन रिक्वेस्ट येयल्लो. तर रवींद्र भवन वास्को जातलें तें हिरा हरपला 18 तारखेक. मागीर शावा 18 तारखेक जातलें 2 माडकेरी हो मदनंत सावय वेऱ्याचो आसा. परत साखळे रवींद्र भवन हिरा हरपला ललित प्रभा वळवय. मागीर ओम कला सृष्टीचे नाटक रायगडाला जेव्हा जाग येते मेन स्टेट लेवल फंक्शन जे फर्मागुडी जातले थंय जे हे नाटक स्पर्धेक राजीव गांधी कला मंदिरात स्पर्धा घेतलेले तितून दुसरें येयल्लें ते नाटक मेन स्टेट लेवल फंक्शनाक फर्मागुडी 7 वरांचेर जातलें. देवूय तुमी थंय उपस्थिती लावची अशी म्हाजी विनंती. मागीर 19 तारीख रवींद्र भवन कुडचड्यार गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वळवयचे आकाश मिटी कुडचडे रवींद्र भवन. मागीर साईपूर्व आर्ट्स 19 तारखेक जय शिवराय काले सांगे हांगासर जातलें. मागीर 20 तारीख आसा तो विशालगडाच्या वाटेवर शिवजयंती समारोह कोरगांव जातलें. श्रींची इच्छा थिएटर हरमल. मागीर 21 तारखेक जातले सह्याद्रीला जेव्हा जाग येते रामाय सती स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब कुमारजुंवेचें नाटक विठ्ठल मंदिर बाजारवाडा मार्सेल हांगसर. 21 तारखेक परत जय शिवराय साईपूर्व आर्ट्साचें नाटक जातलें धारगळ पेडणे हांगसर श्री कुलवंश सिद्धी देवस्थान धारगळ पेडणे. मागीर परत 21 तारीख
रायगडाला जेव्हा जाग येते ओम कला सृष्टीचे नाटक सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती पुणे हांगासर जातले. मागीर 24 तारीख विशाळगडाच्या वाटेवर श्रींची इच्छा थिएटर, साकोड्डे एज्युकेशन सोसायटी स्कूल साकोड्डा. खरें म्हळ्यार हांची तोखणाय करपाची की स्कुलाच्या भुरग्यां खातीर ते दर वर्सा आमचे कडेन नाटक मागतात आनी तांकां आमी बरें नाटक सदांच पळोवन दिता साकोड्डा. मागीर 24 तारखेक आकाश मेटी गजांत लक्ष्मी स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब वास्को वळवय रवींद्र भवन मारगांव. ही अशे तरेन टोटल सगळीं 12 नाटकां सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या विंगड वाठारांनी गोंयच्या विंगड वाठारांनी जातलीं. तुमी ह्या नाटकां बरोबर फर्मागुडीच्या नाटकाक अशी प्रसिद्धी दिवची आनी ह्या नाटकाकूय प्रसिद्धी दिवची अशी म्हणून हांव तुमचे कडेन मागता. परत सगळ्यांक आतां सांगिल्लें आसा तसोच हो कार्यक्रम जो आसा तो 10 वरांचेर सुरू जातलो आनी हेका प्रमुख पावणे आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते ह्या कार्यक्रमाचे उक्तावण जातले. तेतून परत ह्या फुडें सुभाष शिरोडकर WRD मिनिस्टर, श्री सुदीन ढवळीकर मिनिस्टर फॉर पॉवर, श्री गोविंद गावडे MLA, डेप्युटी सरपंच बांदोरा पंचायत श्री चित्रा फडते, ZP मेंबर कवळे, श्री गणपत डी नायक डेप्युटी सरपंच, तशेंच गणपत जिल्हा पंचायत आणि इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचे सेक्रेटरी SS गिल IAS, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन श्री दीपक बांदेकर आणि जे फ्रीडम फायटर्स जे आसा फोंडा तालुक्यांतले हांची ते हजेरी आसतली. तुमकां सगळ्यांक करता की तांकां एक बरी पब्लिसिटी दिवन तो कार्यक्रम बरो करून हाडपा खातीर तुमची मदत आमकां जातली. ह्या कार्यक्रमाचो मातसो आमी ते मुख्यमंत्र्याक 10 वरांचेर तो कार्यक्रम सुरू जाता. दर वर्सा 8:45 जातालो तो 10 वरांचेर जाल्ल्या कारणान क्विज कॉम्पिटिशन आसा ते आमी मातशें पयलीं करतले. 9 ते 10 पर्यंत करतले. मागीर मुख्यमंत्र्याक तर थंय खंड घालून फुडले कार्यावळ जातले आनी मागीर तो कंटिन्यू जातलो. दिसभर 5 पर्यंत चलता आनी सगळीच गडबड जावन वयता, भुरग्यांकूय त्रास जाता. सगळें आसा पेन्सिलियस आनी हें आसा सगळें. दर वर्सा प्रमुख वक्ते हाडटाले दर वर्सा, ह्या फावटी ना ताका प्रतिसाद मेळना जालो. प्रतिसाद 2 वर्सांच्यान बंद जालो तो. म्हणजे भुरग्यांक कॉम्पिटिशना खातीर तांकां वेळ जावपाक लागलो. तो अर्द वराचे 1 वर फाट ताका 1 लाख 1.5 लाख रुपया दिवन सुद्दां त्याचो जो कितें फायदो लोकांनी घेवपाक म्हणजे शिवप्रेमींनी घेवपाक जाय तो तुमीय पळयला तुमीय पळयता. थंय बोटार न्हेसपा इतके लोक आसता ताका. म्हणून तो पोरूच्यान माननीय मुख्यमंत्र्यान सांगलें तो मातसो ड्रॉप करात आनी हो कार्यक्रम भुरग्यां खातीर तो कंटिन्यू करात असो. भुरग्यांक डिले जाता आनी जेवपाचे टायम बी वयता, लेट जाता, 1:30 बी अशेंच जाता प्रोग्रामाक. त्या खातीर तो मातसो ड्रॉप जाता. सगळ्या भुरग्यांची रिफ्रेशमेंटाची आनी जेवणाची अरेंजमेंट केल्ली आसा. तुमची बीन सगळ्या पत्रकारांक सगळ्यांक बरोबर लोकां बरोबर हें आसतलें. ते मातशी नोंद घेवची. ओके. ना, मोबायल रेसिडेशन